थांबोन आसतना मागणें करच्या हांवें तुका दिल्लो भोव मोलादीक वेळ बेकार गजाली पासत खर्चून परिशुद्ध आत्म्याक तूं दूख व्हडवडे दिताय. देवान तुज्या जिवितांत तुका हाडच्या बरेपणाक आर्गान दिनवासनी दिवन आसतना तूं देवाच्या आत्म्याक दूख व्हडवडे दिताय. ह्या देवाच्या आत्म्यान एकदम गंभीर दूख व्हडवडे सोंसच्याक कारण जावन आसा. देवाचे पोरजेचें घर, देवाक नाकारचें दुश्टपण, देवाक मोहिमा ना दिवप, देवाक पाळो ना दिवप, देव गरजेची आतकाशी आसा ती फोडणी, संवसारी जिविता खातीर गुलामपणाक वेतात जाल्ल्यान देवाचो आत्मो जावन आसलेलो परिशुद्ध आत्म्याक वखमान करून दूख व्हडवडे दितात. निमाणे देवान धाडलोल्या तिरस्कार करून देव पोरजेन परिशुद्ध आत्म्याक दिल्ले दूख व्हडवडे ताचे तेंगशेक पावल्या. आपलो प्रतिनिधी दूख व्हडवडे सोंसता तें पळयोवन सगलो सोर दूख व्हडवडे भोगता. परिशुद्ध आत्म्याक दूख व्हडवडे दिवं नाकात म्हूण परिशुद्ध आत्मो बसायलोल्या येशू क्रिस्तानूच फर्मायला. परिशुद्ध आत्म्या विरोध करची पातकांक भोगसोणें आसचें ना, जावं आतांच्या जावं फुडल्या युगांत म्हूण येशू क्रिस्तानूच चोत्राय दिल्या.